a part of this. So I thought it is the best chance to give some guidance and make this home sweet one much more better. आमचे लागीं आसात एक्टर, तांकां तर एकूच मेसेज विचारतलें हांव, वॉट वॉज युअर एक्सपिरियन्स वर्किंग इन दीस फिल्म? हांव कोंकणीन सांगतलो. आमचे एक्सपिरियन्स आमी संवसाराक दाखोवंक सोदतात की गोंयकारूय खंय कमी ना म्हणून. गोंयकारांच्यानूय बरी फिल्मां करूंक जातात. हे फिल्म पळोवन तुमकां कळटलें की हाचो प्रोडक्शन व्हॅल्यू कितलो आसा तो. आतां आमची कोंकणी फिल्मां ऑस्कराक पावपाक लागली तर आमी कित्याक गोंयचे तर ह्या फिल्माक हांवें तेंको मारलो कारण हे आमचे गोंयचे मातयेचे फिल्म, गोंयचेर आदारीत फिल्म, कलाकार गोंयचे, सगळे टेक्निशियन पासून गोंयचे. हाका लागून म्हाका उमेद बसली आनी एक अपील लोकांक हे फिल्म तुमी आयज पळयतली. दुसऱ्यांकूय सांगा हे फिल्म पळोवपाक. हे फिल्म करून आमकां फायदो नाका पूण मुद्दल जाल्यार पुरो, मुद्दल जालें जाल्यार रोखडेंच तिसरें फिल्म येतलें. एक गोंयान इतिहास घडिल्लो. खरें म्हटल्यार कोंकणी फिल्म आनी हिंदी फिल्म वांगडा सुरू जाल्ली पूण मध्यंतरी काळाक बरगळ आयली. ती होम स्वीट होमान पोरू भरून काडली आनी जवळ जवळ 3 म्हयने हावसफूल शो आयनॉक्सान केले, तशें गोंयभर केले आनी आमची अपेक्षा वाडयली. देखून होम स्वीट होम पोरू 26 तारखेक काडलेलो म्हणून आमी तो क्रिसमसाक काडला आनी तो मोग दिवपाक सगळे प्रेक्षक आयल्या. सगळ्यांक योगदान दिता. देव बरें करूं. ओके सायमन सर, लास्ट टायम तुमी मुवी होम स्वीट होम पार्ट 1 गल्फाक गेल्लो. हे फावटी तुमी डिस्ट्रिब्युशनाक सामको इंट्रस्ट दाखयले. यू आर द ऑफिशियल गल्फ डिस्ट्रिब्युटर ऑफ द मुवी. हे फावटी परत हो मुवी व्हरपाक खातीर फाटल्यान तुमचें इंटेन्शन कितें आशिल्लें? गोवा गॉलिवूड होच गोंयचो आवाज. आमचे असले गल्फात परदेसांत आमी आवाज करतात, गोंयकार म्हूण दाखयतात आनी गोंयची आमची भास आमी प्रमोट करतात आनी गोंयचे तियात्र आमी प्रमोट करतात. तशेंच गोंयची ही फिल्मां आतां येतात. होम स्वीट होम 1 आख्ख्या गोंय गल्फाक जालां आनी सगल्यांनी तें वाखाणलां आनी आमचो लोक होम स्वीट होम 2 आतां रावता. सो आयज कितें जाता ती मॅसेज आख्ख्या गल्फाकूय पावतली. देव बरें करूं.
तुमचो कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लो होम स्वीट होम 2 म्युजीक प्रोड्यूस करपाचो? एक्सपिरियन्स खूब बरो आशिल्लो. फायनली म्युजीक जेन्ना तुमी थिएटरान आयकतले तेन्ना तुमकां कळटलेंच. हांवें जो एक्सपिरियन्स घेतलो तो तुमकांय मेळचो अशी अपेक्षा आसा. सगळ्यांक म्युजीक आवडटलें हीच अपेक्षा. आतां पयतलेच 5 मिनटां सगळ्यांक चड काय उलयना. थँक्यू. थँक्यू सो मच. स्वप्नील शेटकर, आर्यन खेडेकर आणि राजदीप नायकाक हांव रिक्वेस्ट करता तांकां एस्कॉर्ट करचें. गोंयान फिल्म इंडस्ट्री स्प्रेड जाता हें पळोवन खूब बरें दिसता. गोंयचो तरणाटो फिल्मान केवळ भाग घेता इतलेंच ना, किंवा गोंयची चली ही फिल्मान काम करता इतलेंच ना, तर गोंयचो तरणाटो, गोंयचो नागरीक ह्या क्षेत्रांत वावुरणारे प्रोड्युसर आनी डायरेक्टर जाल्ले पळयतकीर खूब बरें दिसता. काही वर्सां पयलीं पर्यंत, म्हाका दिसता फाटल्या 3-4 वर्सां पयलीं पर्यंत फिल्मा खातीर सरकारची स्कीम आसली. 5 वर्सां पयलीं म्हाका दिसलें अजुनूय आसा म्हणून. आज म्हाका येता आसतना हांवें उदर डायरेक्टराक फोन केलो आनी विचारलें, अरे हांगा कितें आसा? तर म्हणलो आतां ती बंद पडलेली आसा. त्यामुळे म्हाका मातशें चर्र जालें. म्हाका हेंच्यांनी मागूंक ना, म्हाका याद करूंक ना, पूण म्हाका दिसता इट इज टायम दॅट परत नव्या उत्साहान ती स्कीम सुरू करची पडटली. ही मागच्या आदी गजाल नाल्यार कोणूय समजत ताणें म्हाका आपयला आनी हांगा उलोवपाक लायला म्हणून ताणें म्हाका हेजे विशय काडलेलो ना. गोंयान फिल्म संस्कृती ही तिका खतपणी पडूंक जाय. गोंयच्या मातयेंतलो, गोंयच्या मातयेंत जन्मान आयिल्लो कलाकार हो कलाकार किंवा प्रोड्युसर किंवा डायरेक्टर हांकां फुडें येवपा खातीर ह्या गोश्टीची आवश्यकता आसा आनी येणाऱ्या काळांत ही गजाल करुया. आयचे सगळे कलाकार जेणे होम स्वीट होम 2 हे पूर्ण केल्लें आसा. गेल्या वर्सा निर्माण केल्लें होम स्वीट होम ताका नंबर 1 म्हणूंक नासलें दिसता तेन्ना. ताणें मेळिल्ले यशा उपरांत ही गजाल जाल्या. काल म्हजे कडेन हे आयल्या उपरांत म्हज्या लक्षांत आयलें की खरें म्हणजे तांची इच्छा आसली की 6:30 गोंयच्या सगळ्या थिएटरांनी हें काम सुरू जावंक जाय आसलें. सगळी कडेन रिलीज जावंक जाय आसलें. प्रिमियर शो सगळ्याक जावंक जाय आसले. पण कॉन्ट्रॅक्टर किंवा थिएटरवाल्यांनी अडचण केली. तांकां थोडें गैरसोयीचें दिसलें कारण हो प्रायम टायम आसता. म्हाका दिसता गोंयच्या कलाकारांक, गोंयच्या प्रोड्युसरांक, गोंयच्या फिल्म प्रोड्युसरांक हे हक्कान मेळूंक जाय. ताच्या खातीर कितें रेग्युलेशनान सरकाराक जर बदल करूंक जाय जाल्यार तेवूय करुया. परत ही अडचण येवची ना हेची हांव काळजी घेता. आनीकूय कितें तरी ह्या क्षेत्रांत जर सुचना आसल्यो जाल्यार निश्चितपणे म्हज्या नदरेन हाडून दिवच्यो. परत एक फावट आमचे तरणाटे जेन्ना विशय घेवन भायर सरतात तेन्ना खास करून कोंकणी फिल्मांनी विशय जे असतात ते गोंयच्या भुमी संदर्भांतले असतात. एक एड्युकेटीव असतात, शैक्षणीक असतात. हांव आयकता की राजकारणाचेर आयची गजाल आसा म्हणून. म्हाका पळोवपाक खरी इच्छा आसली पण म्हाका फुडें वचपाचें आसा. म्हाका फाटल्यान केन्ना तरी हांव संदी घेता. परत एक फावट होम स्वीट होम नंबर 2 हे नव्या उत्साहान, नव्या जोमान, नव्या विचारान आमच्या गोंयच्या तरणाट्यांनी गोंयकारां खातीर हाडल्यामुळे तांकां परत एक फावट तांचें अभिनंदन करता. तांच्या कार्यांत, तांच्या वाटचालीत हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. सगळ्यांक क्रिसमसाच्यो शुभेच्छा. देव बरें करूं. गुड इव्हनिंग. आयच्या दिसा क्रिसमस सेलिब्रेशनाच्या शुभ दिसाचेर होम स्वीट होमचो दुसरें फिल्म आज रिलीज जाता आनी तें रिलीज जाता आसतना तिचो प्रिमियर शो पळोवपाक मोठ्या संख्येन हांगा ऑडियन्स आसात हें पळोवन खूब बरें दिसता. सगळीं गजालां भरलेलीं आसात.
म्हाका दिसता आमकांय बसपाक खंय ना अशी दिसता. दुसरी गजाल, काल ऑर्गनायझर्स म्हजे कडेन पयर आयिल्ले आनी तांकां आज प्रिमियर शो हो गोंयांत सगळ्या शहरांनी सुरू करपाचो आसलो. एकाच वेळार सगळ्या शहरांनी सुरू करप, प्रिमियर शो दाखोवप हे खरें म्हणजे योग्य आसता. पूण थिएटरवाले आसात किंवा कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात, तांची खंयची ना खंयची तरी फिल्म्स असतात आणि तातूंतसून हांकां अपेक्षे प्रमाणे सगळीं थिएटरां मेळूंक ना. 3-4 ठिकाणी थिएटर्स मेळ्ळी. गोंयचे तरुण, गोंयचे तरणाटे जेन्ना फुडें येतात तेन्ना म्हाका दिसता ह्यो बेसीक गोश्टी म्हणजे फिल्म कल्चर हांगा आमी इनकल्केट करप, म्हणजे सगळ्यो सुविधा सरकारान तांकां प्रोवायड करप. म्हाका दिसता ताच्या खातीर जे कितें गायडलायन्स सरकाराक निर्माण करच्यो पडटल्यो किंवा एखादो ऑर्डिनन्स सुद्दां काडचो पडलो जाल्यार हरकत ना. पूण गोंयचे फिल्म हे तांच्या इच्छे प्रमाणे तांकां इच्छा आसलेल्या स्लॉटांत सगळ्या समोर दवरपाक तांकां संदी मेळूंक जाय. लॉन्च करता आसतना तांकां जी थिएटरां जाय ती तांकां मेळूंक जाय. ताचे खातीर सरकार जेंच्या कडेन उलोवणी करूंक जाय ती करतलोच, जावं जाल्यार गायडलायन्स घालून दितलो. आयच्या दिसा तांकां परत एक फावट तेच नांवाचे फिल्म हांवें वर्सभरा पयलीं पळयल्ले, खूब बरें आसले. म्हणजे गोंयची समस्या कितें आसा ताका हात घातलेले, गोंयच्या जनतेच्या काळजाक हात घातलेलो. आयच्या फिल्मांत हांव आयकतां की राजकारण्यांक हाडलेले आसात. परत एक फावट सगळ्यांनी बरें फिल्म आमचे खातीर केल्लें आसा. सामाजीक समस्येचेर प्रकाश झोत घातलेली आसतली, हातूंत म्हाका मुळीच दुबाव दिसना. तांच्या हातांतसून अशी फिल्मां अनेक येवची आनी गोव्यांत एक फिल्म संस्कृती जी जावची आनी जेच्या खातीर आमी प्रयत्नशील आसात, ती बेगिनात बेगीन फिल्म कल्चर हांगा प्रोत्साहीत जावचो, ताका उत्तेजन मेळचो आनी घट जावचो अशी अपेक्षा करता, शुभेच्छा दिता आनी परत एक फावट सगळ्यांक क्रिसमसाच्यो शुभेच्छा दिवन 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. म्हज्या मोगा भावांनो आनी भयणीनो, घेवन येता होम स्वीट होम पिक्चरांतलें हें कांतार. तुमचे मुखार दवरता एक सुशेगाद गोंयकार, सुशेगाद गोंयकार, सुशेगाद गोंयकार, सुशेगाद गोंयकार. Home sweet home too. Home sweet home, home sweet home too. Home sweet home too. Home sweet home too. Home sweet home too. सुशेगाद गोंयकार. ओशाड्या मदार मग तुझी तुरमार घालून फुलांचो हार तो करून तोलो सरकार. ओशाड्या मदार मग तुझी तुरमार घालून फुलांचो हार तो करून तोलो सरकार. 500,000 हे सगळे ये नोट, फुडल्या इलेक्शनाक दी म्हाका तुजो वोट. एक सुशेगाद गोंयकार उठता तेन्ना फुडल्याची कशी फुटता तें दाखोवया मरे तांकां. आता जालें चोड तुझे तोंड बंद कर, रस्त्यार सगळे फोड तू कसलो मिनिस्टर. तू नासतना उरले हांगा फक्त तुझे नोकर, तुजो एक पाय इन गोवा एंड एक इन सेंटर. जॉन आनी राज आता तू केन्ना उठता, एक सुशेगाद गोंयकार उठता तेन्ना सगळ्यांची फुटता. उठली ही लोकशाय तो कॉमन मॅन सुद्धा, एक सुशेगाद गोंयकार उठता तेन्ना सगळ्यांची फुटता. डोंट वरी अबाउट रस्ता ना तुझ्या घरान लायट, एक दीस पयलीं 2 पॅक दिवन कोटलो तुका टायट. डोंट वरी अबाउट रस्ता ना तुझ्या घरान लायट, एक दीस पयलीं 2 पॅक दिवन कोटलो तुका टायट. मंत्री हो मंत्री तुमचो मंत्री नाचे तेलो सरकार विथ G5 2+3. तुमकां लोक निवडून काडटाय तें गोंय इकून हावपाक. आम्ही सगळे लोक फक्त तुझी वोट बँक, वोट हो आमचो घेवन तू कशी भरता आपली टँक. आम्ही सगळे लोक फक्त तुझी वोट बँक, वोट हो आमचो घेवन तू कशी भरता आपली टँक. पयशे खाले आमकां लुटले गेले कितले स्कॅम, आज आम्ही उठल्या तुका न्हिदोन करतले तुका बँक. उठले जॉन आनी राज आता तू केन्ना उठता, एक सुशेगाद गोंयकार उठता तेन्ना सगळ्यांची फुटता. उठली ही लोकशाय तो कॉमन मॅन सुद्धा, एक सुशेगाद गोंयकार उठता तेन्ना सगळ्यांची फुटता. कितले जाले स्कॅम आमचो आवाज तुम्ही ऐका. फॉरेन कंपनी म्हणटा अमेरिकन बर्गर जायका, बर्गर जायका, बर्गर जायका, बर्गर जायका. स्कॅमां खूब जाली.
मात चालूच उरली जाल्यार गोंय एक दीस काबार 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 इतले जाले स्कॅम आमचो आवाज तुम्ही ऐका फॉरेन कंपनी म्हणटा अमेरिकन बर्गर जायका बिग कंपनीज मिनिस्टरान लोकांक लायलो जुनो सरकार म्हणटा जाय आमकां तो ऑफशोर कसिनो मायनिंग बॉन्ड घातले आनी वाटले जाय ते पॅकेज मायनिंग बॉन्ड घातले आनी वाटले जाय ते पॅकेज मंत्री जालो अरेस्ट बट ओन्ली ऑन द फ्रंट पेज Only on the front page, only on the front page. परिस्थिती अशी जावन जेन्ना हातींतल्यान सुट्टा एक सुशेगाद गोंयकार उठ्ठा तेन्ना उठली ही लोकशाय गोवन्मेंट सुद्धा एक सुशेगाद गोंयकार उठ्ठा तेन्ना सगळ्यांची फुट्टा उठली ही लोकशाय गोवन्मेंट सुद्धा एक सुशेगाद गोंयकार उठ्ठा तेन्ना सगळ्यांची फुट्टा उठली ही लोकशाय गोवन्मेंट सुद्धा एक सुशेगाद गोंयकार उठ्ठा तेन्ना सगळ्यांची एक सुशेगाद गोंयकार उठ्ठा तेन्ना Now the game will be rough.